गोयात सध्या लग्नाचो मौसम सुरू झाला। शहरातल्या विविध हॉलाचे लग्न सुवाळ्यांखातीर नेटान बुकिंग चालू असा। लग्न सुवाळ्यात लाखांनी रुपयांची उलाढाल जाता। सगळ्यांखातीर हो एक खुशेचो दीस असता। पण एक अजाप करपासारको प्रकार सध्या फोंड्या शहरात घडला, जाची पुराय गोयभर चर्चा चालू असा। नेमके कितें घडले, ते कशे घडले आणि कित्याक घडले, चलात तर ऐकात। नमस्कार, हांव प्राची गांवकर। भांगरभूंयच्या डिजिटल रिपोर्टात तुमकां येवकार। फोंड्या शहरात हालींच लग्नाच्या हॉलात पावचे आदींच व्हंकलेन हॉला भायल्यानूच आपल्या मोगी वांगडा पळ काढलो। ताका लागून हॉलात व्हंकलेच्या गळ्यात माळ घालपा खातीर तयार राविल्ल्या न्हवऱ्या सयत ताच्या घरच्यांक, सोयऱ्यांक आणि इश्ट परिवाराक व्हंकलेचे कर्णेक लागून तोंड धापून घरा वचचे पडले। मेळिल्ले माहिती प्रमाण दोन वेगवेगळ्या गावांतल्या व्हंकल न्हवऱ्याचे लग्न थारले। फोंड्या शहरातल्या एका आलिशान हॉलात लग्न सुवाळो आयोजित केलो। लग्न सुवाळ्याक येवपी सोयरी धायरी आणि इश्ट परिवारांखातीर सुमार 800 जाणांच्या जेवणाची व्यवस्था केल्ली। लग्ना खातीर न्हवऱ्याच्या आणि व्हंकलेच्या घरच्यांनी लाखांनी रुपयांचो खर्च केल्लो। हळद सुवाळो लेगीत व्हड दबाज्यात न्हवऱ्या व्हंकलेच्या घरा जाल्लो। लग्नाच्या दिसा हॉलात सगळी तयारी पुराय जाल्ली। लग्नाचो मुहूर्त दनपारचो आशिल्लो। हॉलात न्हवऱ्या सयत ताची सोयरी धायरी आणि इश्ट परिवार पाविल्लो। लग्नाचो मुहूर्त चुकचो न्हय हे खातीर भटजी तयारी करतालो। पूण व्हंकलेन घात मारिल्ल्यान बाबडो न्हवरो मान खाला घालून घरा गेलो। न्हवऱ्याकडली सगळी व्हंकलेचे तोंड पळोवपाक उत्सूक आशिल्ली। त्या वेळार हॉला भायर सजावट केल्ली आलिशान गाडयेंतल्यान व्हंकलेक देंवतना खूब जाणांनी पळयली। पूण त्याच वेळार व्हंकलेचे गाडये लागसार आनीक एक मोटार येवन रावली। मोटारी लागसार आशिल्ल्या हेरांक काय कळचे आदींच व्हंकलेन फाटलो फुडलो विचार करिनासतना आलिशान गाडयेंतल्यान देंवून थंय येवन राविल्ले दुसरे मोटारीत वचून बसली। व्हंकल मोटारीत बसताच मात्तूय वेळ काडिनासतना ती मोटार थंयच्यान नाच जाली। व्हंकल दुसरे मोटारीत बसून गेले उपरांत मात लोकांक खरी गजाल कळली। ती व्हंकल दुसऱ्याच्या मोगात पडिल्ली। मात तिच्या घरातले तिचे लग्न जबरदस्तीन दुसऱ्या चल्याकडेन लावन दिताले अशें व्हंकलेन आपल्या मोगीक कळयल्ले। लग्ना आदींच सगळ्यांच्या दोळ्यामुखार पळून वचपाचो मोगी आनी मोगिकेचो यत्न फळादीक जाल्ल्याची चर्चा फोंड्या शहरात चल्ल्या। अश्योच माहिती दिवपी बातम्यो आयकुपाक भांगरभूंयचो फेसबूक आनी ट्विटर फॉलो करपाक विसरू नका। ताज्यो खबरो वाचपा खातीर भेट दियात भांगरभूंय वेबसायटीक www.bhangarbuy.com। तशेंच भांगरभूंयच्या यूट्यूब चॅनलाक सबस्क्रायब करात।